आनोको तुमी कितल्या तुच्या शापायक आनी शामायक ओकोतात ते कुडीक 2 पिळका ओ 3 ताच्या उपरांत आमी नको कोण आपयता आमचे वांगजेन. पूण हांगसर पळय आब्रामासान जेजू क्रिस्ता पर्यंत सारकी एक लायन दवरलेली आसा. आनी आमी जाणो ह्या हातून सारकें सगळें थाऱ्यार ना, तरी पूण देव हें सगळें थाऱ्यार हाडटा. कित्याक ताची येवजण आसा आनी तेजी येवजणे प्रमाणे आमी ताका सहकार करूंक जाय अशें हांवें तुमकां सांगलें. आनी पयले वाचपान आमी कितें पळयता, जाकोब ताचेंय जिवीत आमी जाणो कशे भशेन आसलेलें पळय तें. आनी ताणें जुदाक निवडलो. जुदा फकत एकूच न्हय, आख्खी वंशावळ तांची. आनी ताची सून मागीर दावीद जल्मलो आनी दावीदासान मागीर हे भशेन जेजू पर्यंत आमी जाणो तो शिवां परी आसलेलो. कित्याक जेजू जावन आसा ते परी देवाचो शिव. ताणें आख्ख्या मनशा कुळाक सुटका सोडवून दिल्ली आसा. ताणें पातकाक गिरासून देंवचाराक नपयत केलेलो आसा. तर हे परी आमी पळयता कशे भाशेन देवाची येवजणे प्रमाणे सगळें घडटा. तर आमी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो जितली जाता तितली आमी ताका सहकार करीत रावया. तो आमचे भितर जियेता आनी आमी ताचे बरोबर जियेता. आनी ही तो घोटाय आमकां प्रत्येक कोमयांतल्यान दिवंक येता. ताका घेतलो की ना आमी आमच्याच वस्तूंकी न्हय पूण ताचे बरोबर जिवंक आमी प्रयत्न करीत रावया. आनी करीत तर सगळें ठापटीप जातलें आमचें. आमी बेश्टीच उचामळ जाता आनी खूब मागीर म्हणल्यार तूं येणे तेणें भोंवता. पूण ताणें येवजिल्लें आसा ते प्रमाणे सगळें घडटलें ह्या विस्वासान आनी बोरवाशान आमी ताच्या मोगान उदीक वाडत जिवंक ताका आमी आतां आमचें जिवीत भेटोवया. हे भेटोवणी वरवीं सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उटेन धरया. थोडो वेळ तो आमचे बरोबरूच आसा. तो आमचें जिवीत जावन आसा आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमकां आपल्या जिवितान भरून आमकां ताचे सवें एकवटोन बाळगून दवरता. तो ताका आमी सहकार करया. आनी मोगाची गांठ तो बांदून घेता त्या प्रमाणे आमी ताका एकवटोन ताचे कृपेच्या आदारान आनी शक्तीन सदांच एकवटोन रावया. आमेन.